न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार। आयज गोंयभर कितें घडामोडी घडल्या त्यो आयज पळोवया आमच्या ह्या न्यूज रूमांत अपडेटांतल्यान। आयज आयतार आशिल्ल्या कारणान खंय खंय ग्रामसभा जाल्या, खंयची ग्रामसभा तापल्या हेय आमकां आयकुपाक मेळटलें। आमी डेस्कार या सगळ्यान पयलीं ऐश्वर्याक विचारया ताणें खंयची आज बातमी केल्या ती। आयज बेतोडेची ग्रामसभा बरीच तापलेली आसा। तांचे जे इश्यू म्हणजे जो रस्त्यार बेतोडे ते IDC मेरेनचो वयता जो रस्तो आहा तो सामको तेजी अवतिकाय जाली आसा। तांच्यांनी अशें सांगलां की कितलेशीच वर्सां जावन ते मागणी करता रस्तो दुरुस्त करा, पण ते पंचायतीन तसो संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारचे पुराय दुर्लक्ष केलां अशें तांचें म्हणणें। तेंच्यांनी आतां अशी शिटकावणी केल्या जितली जी फोंडकुलां आहा तितून ती काजूची झाडां आहा ती रोयतले अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा। आनी तशेंच थंयचो जो कोयराचो प्रकल्प आहा तो तेजें काम पुराय जालां, पूण हेजो त्या हितून काजूनचें काम सुरू प्रकल्प बांदून तयार आसा, पण ते अजून यूज करना म्हणून तेंच्यांनी हो जो प्रश्न आसलो तो ग्रामसभेक मांडला। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे मालप्या जी जंक्शन आसा थंयसर जी संरक्षण भिंत फाटले 2 फावटी ती कोसळिल्ल्यान थंयसर सद्या धोक्याची स्थिती आतां निर्माण जाल्ली आसा। सो थंयसरल्या लोकांनी थंयसरल्या लोकांनी परत ही मोडटा म्हणून तेंच्यांनी थंय सरकाराक तशें हेजें जो कोणी काम केला ताचो तेंच्यांनी निशेध केलो आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। मालप्या राष्ट्रीय मार्गाचेर जे संरक्षण वणत कोसळिल्लें आसा ताका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक सद्या जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा। बेगिनांतल्या बेगीन हाची दखल घेवन बेगिनांतल्या बेगीन उपाय येवजण करपाची गरज आसा। त्याच बरोबर ग्रामसभा जी सांगली ती बेतोड्याची बरीच तापल्या ती रस्त्यांच्या खड्ड्या खातीर। त्या खड्ड्यान खातीर ते काजवाची झाडां रोयतले म्हणून शिटकावणी दिलेली आसा। फुडें या संजना कडेन। उत्तराखंडांतल्या हरिद्वार हांगा फामाद मनसा देवी देवळांत आयज सकाळी खेटाखेट जाली आनी ह्या खेटाखेटीन सुमार 6 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 35 जाण गंभीर जखमी आसा। तांचेर सद्या उपचार चालू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही खेटाखेट देवळाच्या पायऱ्यांचेरूच घडली आनी कोणे तरी लायटीचो शॉक येता अशें सांगिल्ल्यान थंय सगळी गोंधळूच जालो आनी ती खेटाखेट जाल्ल्याचें आमकां कळटा। आनी अचानक गर्दी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यानूय ही खेटाखेट जाल्ली अशें सुत्रांनी सांगिल्लें आसा। दुसरी बातमी म्हणल्यार मंगळारा नागपंचम हे फाटभुंयेर सद्या गोंयभर नागपंचमीची तयारीक नेट आयिल्लो आसा आनी नागपंचमीक जे मातयेचे नाग करतात तांची सद्या म्हणजे रंगोवपाचें काम सद्या चालू आसा। ही किणचित्रां तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। नागपंचम आशिल्ल्या कारणात जे मुर्तीकार आसा त्यांच्या कार्यशाळेनी सद्या नाग जे आसा ते रंग घेवपाक लागल्या। नागाची मुर्ती ती एक स्पेशल बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। आनी तीच बरोबर नॅशनल लेवलाची जी एक न्यूज आसा ती म्हटल्यार हरिद्वार हांगासर जी चेंगराचेंगरी जाली ताचो एक रिपोर्ट संजनान केला। फुडें या दिप्ती कडेन। कुंकळे सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली जी चायना वॉल आशिल्ली ती परत एकदा वादात अडकल्ली आसा। सोसेदाद जमनीचेर अतिक्रमण करून हो कंपाऊंड वॉल जो आसा त्या वेळार बांदिल्लो आनी ह्या विशीं कुंकळे नगरपालिकेत कागाळी केल्ली आनी तशेंच मार्च 2023च्या शियाळी अधिवेशनात हो विशय जो आसा तो थळावो आमदार युरी आलेमांव हांणी काडिल्लो आनी ह्या विशीं कारवाय करपाचें आश्वासन जे आसा ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2 वर्सां पयलीं दिल्लें। आतां 2 वर्सां जावन गेल्ली आसा, अजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येतकीच थळाव्यांनी हो विशय जो आसा तो परत आतां लावन धरिल्लो आसा। सद्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आसा, देखून हो केन्नाय विशय परत येवपाक शकता। देखून आतां तरी सरकारान हाची दखल घेवन तशेंच वीज खात्यानूय हाची दखल घेवन कितें तरी उपाय येवजण करची अशी मागणी तांणी केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली।
तर ही एक बातमी दिप्तीची तुमी निश्चित पळया. त्याच बरोबर दवर्लेचो पंच जो आसा ताका आयज सीबर्ड तेज्या शेतान सापडलो. तांचे सीबर्डाक ते रेस्क्यू केला आनी सद्या मडगांव रान खात्याच्या पिंजऱ्यान ताका व्हरोन दवरलो. ही एक वेगळी तरेची अशी बातमी तुमकां मदीं बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. फुडें या उत्तेजा कडेन. गोंय पर्यटन महामंडळा वतीन जो सुर्ला सत्तरीन जावपी जो प्रस्तावित इको ट्युरिजम प्रकल्प आसा ताका सरकारान मान्यताय दिल्या. मात ह्या प्रकल्पाक असो ते पर्यावरण मोग्यांनी विरोध केला आनी तांच्यांनी याचिकाय दाखल केलेली. मजगती आयज ह्याच विशया वयल्यान ठाणे डोंगुर्ले ग्रामपंचायत जे आसा तांच्यांनी ह्या विशया वयल्यान एक खाशेली ग्रामसभा घेतल्या आनी तांच्यांनी ह्या ज्या प्रकल्पाक इको ट्युरिजम प्रकल्पाक एकमतान मान्यताय दिली आसा. आनी हो जो प्रकल्प आसा तो सुर्ला वाठारांतूच थारायल्ल्या सुवातेर जावचो अशी लोकांनी मागणी केलेली आसा. ही एक बातमी जाली. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार फाटल्या 2.5 वर्सांत बांबोळे ते आक्षी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गार अपघातात 16 जाणांक मरण आयला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेत दिल्या. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकरान हे संबंदात मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो. तिसरी बातमी म्हळ्यार भलायकी खात्याचे जे DDSSY जे कार्ड आसा ताचे त्या येवजणे अंतर्गत सरकारान फाटले 3.5 वर्सां खाजगी हॉस्पिटलांची वट्ट 170.92 कोटींची बिलां आसा ती फारीक केल्या. आनी तातूंत गोंया सयत कर्नाटकांतल्या खाजगी हॉस्पिटलांचो आस्पाव आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान ही बाब उक्ताडार आयल्या. आनी हे विशीं जो प्रश्न आसलो तो आमदार दिगंबर कामत हांणी मांडलेलो. आनी चवथी बातमी जी म्हणल्यार आयज चिमला इंदिरानगर वाठारांत एका 10 वर्साच्या सान चलयेचेर पिटबुल सुण्यान हल्लो केलो आनी हो हल्लो करपी सुणो तांच्या शेजाऱ्याचो आसलो. आनी त्या हल्ल्यांत जे आसा ती चली जखमी जाल्ल्यान ताका सद्या GMCत उपचारा खातीर भरती केला. आनी पुलिसांनी जो सुण्याचो धनी आसा त्याच्या आड गुन्यांव नोंद केलेलो आसा. तर ह्यो आतां साबार बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर उत्तेजन ज्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो मुजरत तुमी पळया. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केली ताका विचारया. नावेली सांखळे गांवांतल्या 15,60,000 चौखण मिटर जमनीचेर उद्देगीक वसणुके खाला सेसा वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता अशें थंयच्या तळाव्यांनी ग्रामसभेत उक्तायल्लें आसा. फाटलीं 10 वर्सां जालीं गांवच्या एकल्या मनशाक कंपनीन कामाक घेवन आशिल्ल्याचें कांय थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें आश्वासन नावेली पंचायतीचो सरपंच रोहिदास कानसेकर हांणी दिल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. तर आमच्या डेस्कार सब एडिटरांनी ज्यो कितें बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 PM अशा बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. त्याच बरोबर आनीक ज्यो फुडें बातम्यो येतल्यो त्योय तुमी पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.